ताका जागो ना जाल्यार वयर बांदता. वयर वयतलो जाल्यार वर्टिकली वयर वयतलो जाल्यार एक फ्लोर बांदचो पडटा. फ्लोर बांदता तेन्ना टेरस घालची पडटा. नोड्यांचें घर आहा ते स्लॅब घालचो पडटा. हे सगळें आमकां खबर आसा. आनी तेन्ना एक फॅमिलीन 2 भाव आसा, फॅमिली मेंबर वाडले अर्दे तूं वयर राव रे हांव सकयल रावले बरे भाशेन आपल्या जाग्यार रावता. हे कोणाक त्रास जायना. तेका लागून हो कायदो आमी जे टायल्ड घरां आसा, नोड्यांची घरां आसा, वो घडी दुसरो हे शीट्स घातलेली घरां आसा तांकां आमी हे टेरेस घालपाक एक संदी दिल्ली आसा. जेन्ना ही संदी दिला ही स्विकारला सगळ्यांनी. पूण हुंय हांव वाचना की सरपंच येवन सांगता की बाबा तुम्ही बरो निर्णय गेला हे केला. हांव एक उदाहरण तुमकां दिता. काल टॅक्सीवाले म्हाका देव बरें करूं म्हणपाक आयिल्ले सगळे 3 असोसिएशन टॅक्सीचे फेर वाडयला म्हूण. एटलिस्ट आमकां कळले ते स्विकारला म्हूण तेणी डिसिजन. तुम्ही पंचायतीनी जे ही मागणी इतले वर्सां आशिल्ली आमी फुलफील केला. तुम्ही आमकां सांगपा जाय सरकारा डॉक्टर प्रमोद सावंताचो गव्हर्नमेंट बरें काम करता म्हूण तुम्ही म्हणपा जाय. नाल्यार आमची उर्बा कशी वाडटली, आमचे डायरेक्टरेट कशें काम करतले आनी तुमकां जास्त काम कशें जावन मेळटलें. हेच दृश्टीन ही रिव्ह्यू मिटींग फक्त हेच कारणाक लागून हांव फक्त ही संदी घेता तुमकां एक्सप्लेनेशन दिवपाक. पूण आमचे मान्य मुखेलमंत्री दुसरे सगळे तुमकां सब्जेक्ट सांगतले. आमकां खरे अर्थान गोंयान प्रगती करून सगळे लोकां वांगडा घेवन फुडें वचपा जाय. आमी हुंयची बिलां दुसरी सुद्दां हाडला ती कोण गोंय पाड घालपा न्हू, गोंय बरें करपा वयला सुदार हाडपा. आतां विरोधक आनी इलेक्शन जवळ आहा म्हूण जाय तशे गुंडायतले, जाय तशे स्पिन दितले, जाय तशे तुमची मनां कुसोवपाक ट्राय करतले, कितें कितें अफवा उठयतले. हे तुमी बडी पडपा जायना. तुमकां खबर आसा टेक्निकल सेल केला तेन्नासून कितले फास्ट तुमचे प्रपोजल क्लियर जाता. 6 म्हयने उत्तरली ती फायल 15 दिसांनी जाता. इतले व्हडले प्रमाणान काम वाडटा. आनी स्वयंपूर्ण गोंयांत तरी हे खऱ्या अर्थान जे सीएम योजिता ते काम ते दृश्टीन जातले. आमकां थोडेचशे मायज फंड दिल्यार आमचे सरपंच हांव सीएमा सांगपाक सोदतां केपेबल आसा, आमचे पंच केपेबल आसा, आमचे पंचायत बॉडी केपेबल आसा. दुसरेच भाशेन आपलो गांव दिसता तो करपाक. तेका आमकां सुविधा लोकांची जी तेंकां आसा तेंच्या मायज सुदार हाडचो पडटलो. ते टावन हॉल आसून दी, ते मार्केट आसून दी, ते एक टिंटो आसून दी, ब्युटिफिकेशन बाजार आसून दी, वो ल्हानसो मार्केट आसून दी, हे सगळे करपा खातीर थोडे पयशे जाय पडटले जशे रिपोर्टिंग जाता तशे. आनी आतां टेक्निकल सेल आसले कारणान रोखडे आमी क्लियरन्स जातले. दुसरें हांव सांगपाक सोदतां आमी ऑलमोस्ट शिफ्ट जाला मायल्स हाय बिल्डिंगेन. पंचायत एक ल्हान गुडानशे आसताले आमचे हिंगा जुंता हावजान. आमी स्लोली शिफ्ट जावपा लागला. एक बरी प्रिमायस आसा. 2 बस धरून येवपा मेळपा तुमकां गरज ना. हेड ऑफिसान येता तेन्ना बसीन देंवले काय डायरेक्ट मायल्स हाय बिल्डिंगेन येवपा मेळटा. हे भाशेन आमी जायतो सुदार हाडलेलो आसा. तुमी हे स्विकारपा जाय आनी स्विकारता तेन्ना तुमी उलोवपाकूय जाय, उरोवपा जाय, सोशल मिडियाचेर वचपा जाय. हांव आनी चड वेळ घेना कित्याक मान्य मुखेलमंत्री आपले विचार तुमचे फुडें मांडटले. हांव अपेक्षा दवरता की तुमी आमकां मदत करून आमी कितें बरें केलां तेजी तोखणाय करून तुमी लोकां मदें ते फाकाडटले म्हूण ही आशा धरून हांव सगळे सरपंचांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा आमचे मान्य मुख्यमंत्री आमचे डायरेक्टरा की आमी हेच भाशेन फुडें वचपा जाय म्हणून. Thank you, sir. Now I request our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant ji, to address. स्वयंपूर्ण गोंय या रिव्ह्यू मिटिंगेत आमच्या मदीं आमचे भोवमानेस्त पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आसात, आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी हेर सगळे मानेस्त, आमचे सगळे खास करून स्वयंपूर्ण मित्र म्हाका वर्च्युअली सगळे जाण दिसता जे कंटिन्युअसली आपल्या दर शेनवारा त्या ग्रामपंचायतीन वचून काम करता. सुरू करच्या पयलीं हांव तुमच्या सगळ्यांचे स्वयंपूर्ण मित्रांचे खूब खूब अभिनंदन करता. खरोखरूच खूब बरें काम आमचे खुबशे स्वयंपूर्ण मित्र करतना आमकां पळोवपाक मेळटा. हांव सगळे सरपंच पंच जे खास करून आपलो शेनवार आसून सुद्दां म्हणजे सगळे ग्रामपंचायती आनी म्युनिसिपालिटीनी सगळे बसलेले आसा ते कावन्सिलर्स चेअरपर्सन हांचेय सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा आमी स्वयंपूर्ण गोंय हो कार्यक्रम सुरवात केलो. थोडो उसरा म्युनिसिपालिटी एरियांनी जरी सुरू जालो
बट खूब बऱ्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स मोर दॅन 70% ग्रामपंचायतींनी आमकां पळोवपाक मेळटा. 30% ग्रामपंचायती थोड्योश्यो फाटीं आसा. बट तरी सुद्दां आमकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाक जाय आनी ताकाच लागून वेळच्या वेळी आमी रिव्यू घेत आसता. आयज हांव म्हाजें भाशण पुराय करच्या पयलीं आमचे 10 जाण स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा हे तुमच्या मदीं आपलो एक्सपिरियन्स शेअर करतले. आपूण आपल्या ग्रामपंचायतीन स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून कितें केलो आनी ताज्या उपरांत तुमी कितें करपाक शकता हेंय बी आमी हातूंतल्यान पळयतले. त्या खातीर हांव सुरवातीक सांगता की स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे सुरवात जाता आसतना आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट घेवन आमी सुरवात केल्ली. म्हणजे सरकाराची हर एक येवजण लोकां पर्यंत पावचो हाजो आमचो प्रयत्न आशिल्लो. तुमी काल पळयलां आसतलें की ऑनलायन आमी पोर्टलाचेर नो युअर स्कीम हो पोर्टल आमी लॉन्च केलो. म्हणजे goa.gov.in ह्या वेबसायटीचेर गेल्या उपरांत गोंय सरकारच्या हर एक खात्याच्यो कितें येवजण्यो आसा ह्यो लोकां पर्यंत पावच्यो, लोकांक कळच्यो आनी लोकांक त्यो मेळच्यो हो सरकाराचो उद्देश आसा. आनी त्याच उद्देशान म्हणजे कोणाकूच आमच्या गांवडोंगरीच्या पंचायतींतल्यान पणजे येवचो पडचो न्ही किंवा खोतोड्याच्या वाळपय सारकिल्या पंचायतींतल्यान ताका वाळपय येवचो पडचो न्हू किंवा पणजे येवचो पडचो न्हू, पेडणेच्यान ताका पणजे येवचो पडचो न्हू. खंयच्याय जर स्किमीचो फॉर्म जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी, सगळ्या तलाटी आनी सेक्रेटरी आमची ईच एंड एवरी ग्रामपंचायत ही ऑनलायन सेवा दिवपा खातीर तत्पर आसा. तांच्या कडेन ती सेवा एवेलेबल आसा. त्या खातीर 100% स्किमी आनी आमच्यो ऑनलायन सर्विसीस तुमी पळयला आसतलें. काल हांवें सांगलां 152 सर्विसीस ह्यो ऑनलायन आसा आनी ह्यो ऑनलायन सर्विसीस तुमी सगळ्यांनी स्वयंपूर्ण मित्रांनी इन्सिस्ट करपाक जाय. ग्रामपंचायतींतल्या तलाटीक आनी ग्रामपंचायतींतल्या सेक्रेटरीक जर कोणाक आजुनूय बी म्हणजे प्रॅक्टीस ना, संवय ना, तो कॉम्पिटंट ना जाल्यार ताका ट्रेनिंग दिवपाचें काम आमचे IT डिपार्टमेंट आनी CMO ऑफिस करपाक शकता. बट प्रत्येक तलाटीचें हें काम आसा की तांच्यांनी नो युअर स्कीम हाज्या मार्फत सगळ्यो स्किमी म्हणजे हर एक पंचायतीन येयल्या उपरांत फाल्यां बचपन म्हणजे जाका आमी म्हणटा ऑर्फन चायल्ड आसत गांवांत खंयच्याय ताका जो फॉर्म जाय तो सोशल वेलफेरांत पणजे हाडूंक वयचो पडचो न्ही. तो फॉर्म हो नो युअर स्कीम ह्या पोर्टलाचेर गेल्या उपरांत तुमच्याच पंचायतीन डावनलोड करून तुमी त्या भुरग्याक त्याच्या भुरग्याक म्हणा किंवा ताजो जो कोण गार्डियन आसा ताका दिवपाक शकता आनी ते दिवपाक जाय. म्हणून हांवें म्हटलां एक तर टायम वाचोवपा खातीर आनी जाता तितके बेगीन म्हणजे आमकां आमचे पयशे वाचोवपाक, टायम वाचोवपाक आनी ईच एंड एवरी लोकां पर्यंत पावपा खातीर नो युअर स्कीम आसा. आनी आमी सर्वीस डिलिव्हरी टू द डोर स्टेप म्हणटा. म्हणजे नो युअर स्कीम आनी ऑनलायन सर्विसीस 151 सर्विसीस. गोंय हे देशांतले पयले राज्य आसा जेका लास्ट मायल कनेक्टिविटी आसा, जेच्या ग्रामपंचायती पर्यंत सरकाराची हर एक येवजण ऑनलायन माध्यमांतल्यान आमी पावोवपाक शकता. मोठ्या अभिमानान ही गजाल हांव सांगता. हे अजूनय बी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी अजूनय बी रॉबस्ट रित्या तयार करपाचें आसा. बट आमचे स्वयंपूर्ण मित्र, सेक्रेटरीज, तलाटी आनी सरपंच हांच्यांनी आपली पंचायत कितले बऱ्या पद्दतीत काम करूं शकता हे पळोवपा खातीर ह्यो सगळ्यो येवजण्यो तुमी करपाक जाय. हांव फुडें वयच्या पयलीं एक 2-3 गजाली तुमकां सांगता. डायरेक्टरान उलयता आसतना सांगलां की तुमचो प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन हांव पुराय एस्टिमेट आनी हें करून म्हणटा 50 लाख रुपीज पर्यंतचो प्रोजेक्ट जो आसा हो तुमी सगळ्यांनी सबमीट करपाक जाय आनी म्युन्सिपालिटीनी 1 crore रुपी पर्यंतचो प्रोजेक्ट हो डायरेक्टर पंचायती कडेन धाडून दियात. आमी हे पयशे सुद्दां जे आसा जेजो प्रोजेक्ट सँक्शन जातलो ताजे पयशे 19 डिसेंबराच्या पयलीं हे पयशे तुमच्या कडेन वयतले आनी तुमी त्या प्रोजेक्टाक स्पेंड करपाक जाय. कसलो प्रोजेक्ट, कितें प्रोजेक्ट हो आमी खूब फावटी उलयल्या त्या तितूर हांव वचना. दुसरें आमी अवॉर्ड फॉर द स्वयंपूर्ण मित्राज आमी 19 डिसेंबराक स्वयंपूर्ण मित्रांकूय अवॉर्ड दितले. स्वयंपूर्ण ग्रामपंचायतीक अवॉर्ड दितले ज्या ग्रामपंचायतीन खूब बरें काम केलां आनी ग्रामपंचायतीक अवॉर्ड दिता आसतना 3 डिविजनांनी आमी परत त्यो डिवायड केल्ल्यो आसा. A कॅटेगरी, B कॅटेगरी, C कॅटेगरी. ओके, त्योय आमी तांकां अवॉर्ड दितले. त्या खातीर अशा पद्दतीन जे कोण खूब बरें काम करूंक शकता ताजो फीडबॅक घेवपा खातीरय बी आमी 3rd एजन्सी अपॉयंट केल्या. म्हणजे तुमचें काम हे फक्त फीडबॅक डायरेक्टर पंचायत, कारण डायरेक्टर पंचायत इज वन एजन्सी, बट कोणी स्वयंपूर्णचे इतलें बरें काम केलां
हाजो फिडबॅक घेवपा खातीर आमची तिसरी एजन्सी आमी ठरोवचें ना म्हणजे तें काम हें थंय रिफ्लेक्ट जाता तें काम थंय दिसता तुमच्या ग्रामपंचायतीन गेल्या उपरांत लोकां कडल्यान फिडबॅक येता ती स्वयंपूर्ण मित्रांचो आसूनी किंवा स्वयंपूर्ण पंचायतीचो आसूनी वो जसो आमी 3 कॅटेगरींनी तांकां प्रायजीस दिता तशेंच 3 कॅटेगरींनी आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रांकूय बी एवॉर्ड दितले फेलिसिटेशन करतले आनी हे सगळें करपाक तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य जाय बट ताज्या पयलीं हांव परत समारोपाच्या वेळार उलयतलोच कारण आज आमी मुद्दामून म्हटलां की रिव्यू फिडबॅकूय हांव तुमच्या कडल्यान घेतलो जेंकां कोणाक उलोवपाची संद मेळटली तुमकां जें कितें विचारपाक जाय ती संद तुमच्या मदीं मेळटली हांव जे 10 पॉयंट्स आमी सदांच स्वयंपूर्ण गोंयच्या कार्यक्रमांतल्यान डिस्कस करता हांव तेजेर आत्तां वयचो ना कारण त्या 10 पॉयंटाचेर तुमी गेले कितलेशेच दीस काम करीत आयिल्ले आसा जेका आमी टॅप वॉटर इलेक्ट्रिसिटी शेल्टर सॅनिटेशन कृशी कार्ड एड फॉर दिव्यांग हेल्थ सेक्युरिटी एंड सोशल सेक्युरिटी ह्या विशयाचेर कंटिन्युअसली तुम्ही सगळे जाण हे त्यांच्या कडेन उलयत आसात आणि ते कार्यक्रम आमच्या 10 स्वयंपूर्ण मित्रांनी कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट केल्या ओके हे बी आता त्यांचो एक्सपिरियन्स तुमच्या बरोबर शेअर जातलो आणि तो जाल्या उपरांत तुमकां एखादो दुसरो प्रश्न आसतलो तुमकां एखाद्या दुसऱ्या कडेन आयदर म्हाका कितें विचारपाचें आसतलें किंवा पंचायत मिनिस्टराक कितें विचारपाचें आसतलें ते तुमी तेज्या उपरांत प्रश्न विचारूं येता पण एक सांगता हांव सोपयता स्वयंपूर्ण मित्रांकडे आणि स्वयंपूर्ण पंचायतींकडे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे व्हर्च्युअल टॉकांतल्यान हे उलोवपाचे आसा व्हर्च्युअल मोडांतल्यान उलोवपाचे आसा हो कार्यक्रम कदाचित सप्टेंबर एंडिंग किंवा ऑक्टोबराच्या पहिल्या विकात माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी दिल्लींतल्यान हे डायरेक्टली आमच्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र स्वयंपूर्ण सरपंच पंच हांच्या कडेन उलयतले आणि 10 जाणां कडेन उलोवपाची संदी येतली तेय बी सिलेक्ट पंचायती ज्यो आसा हे ते सर्वे करतले म्हणजे तांचे हांगासर आशिल्ले डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आणि डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हे पळोवन सर्वे करतले की खंयच्या पंचायतीन बरें काम केलां आणि तितूंतल्या सरपंचाक आनी स्वयंपूर्ण मित्राक हे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी कडेन उलोवपाची संद मेळटली आणि तुमी कितें केलां हे देशभर कळपा खातीर ही संद आसा त्या खातीर निश्चितच रित्या जे थोडेशे फाटल्यान आसा ते निदान आपलें काम खूब नेटान फुडें व्हरतले आणि आमी फुडल्या 2 म्हयन्या भितर अजुनूय बी खूब नेटान काम करतले स्वयंपूर्णाचे वेगवेगळे कार्यक्रम आपापल्या ग्रामपंचायतीन आमी इम्प्लिमेंट करतले सगळ्या लोकांक घेवन आमी काम करतले आणि निश्चित रित्या आमी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक दाखोवन दितले की पॅन्डेमिकात सुद्धा म्हणजे गोंय हे 60 वर्सां मुक्ती मनयता आसतना स्वयंपूर्णाच्या नुसार पावलां उचलता आणि फुडल्या वर्सा पर्यंत आमी निश्चितच स्वयंपूर्ण जातले हाची खात्री बाळगिता आणि हांव जे स्वयंपूर्ण मित्र तुमच्या कडेन आपलो एक्सपिरियन्स शेअर करपाचे आसा तांकां हांव डायरेक्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणे एक एकट्याचें नांव घेवचें जेणे करून ते उलोवपाक शकतले देव बरें करूं सगळ्यात पयलीं हांव मागतां ईशा सावंत हांचे कडेन की तांणी उलोवचें Am I audible? हय Good morning, sir. अस्नोडा ग्राम पंचायतीन हांव अस्नोडा पंचायतीन हांव स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून कार्यरत आसा आणि ह्या पंचायतीन आमी वेगळ्या वेगळ्या गव्हर्नमेंट स्किमींचो फायदो घेतिल्लो आसा आणि घेवप चालू आसा जशें सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट ताचे कडल्यान आमी सिनियर सिटीजन कार्ड्स इक्विपमेंट्स फॉर दिव्यांग घेतात मागीर फिशरीज डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी घेवप चालू आसा गृह आधार आमी अप्लाय केला खुबशीं फॉर्मां DSSY SC ST OBC कॉर्पोरेशना कडल्यान लोन अवेल करपाचें चालू आसा मागीर PM जनधन योजना एक्सिडेंटल इन्शुरन्स स्कीम हाचो सगळ्यांचो लाभ घेवप आमचें चालू आसा ह्या पंचायतीन आमी ह्या पंचायतीन स्पेशल वॅक्सिनेशन ड्रायव्हूय केल्लो आणि हो केल्लो आमी अस्नोडा शेल्टर होमान हे शेल्टर होमान अशें जालें की ह्या लोकांक दे वर ओल्ड अँड इन्फॉर्म अँड दे कूड नॉट ट्रॅव्हल टू द वॅक्सिनेशन सेंटर आणि तांचे कडेन ID कार्ड्स नाशिल्ले सो वी मेड अरेंजमेंट so that the PHC Kolvale could come to visit the shelter home and vaccines were administered to them. 300 fruit bearing trees saplings आम्ही वाटले. This was done with the help of agriculture department and forest department.
आम्ही 21 बायलांक शिवणीचे मशीन दिले आणि एक स्वयंरोजगाराची संधी घडोवन हाडली. हाच्या फुडें सर एक विका भितर आम्ही 13 सेल्फ हेल्प ग्रुपांक म्हणजे 250 बायलांक आम्ही मशिनरी दितात. आणि ही मशिनरी आसतली फूड ग्रेन्स दळपाची आणि पॅकेजिंग करपाची. सो हो एक इंडस्ट्रियल युनिट कसो तांकां घालून दितात आमी. हाच्या बरोबर तांकां ट्रेनिंगूय दितात. 40 बायलांक आमी अगरबत्ती मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट घालून दितात अलॉंग विथ द ट्रेनिंग आणि मशिनरी. सो एकूण आमी 300च्या वयर लोकांक ह्या पंचायतीन स्वयंरोजगार घडोवन हाडपाची संधी दितात. थँक्यू सर. हांव ईशा सावंत जे स्वयंपूर्ण मित्र अस्तोडा ग्रामपंचायतीन काम करता ताणें केल्लो स्पेशल कार्यक्रम जो आसा अंडर CSR एक्टिविटी द रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा हांच्या अंतर्गत ताणें जो स्पेशल कार्यक्रम केलो की रोटरी क्लबाच्या वतीन आमच्या एका दिव्यांग चलयेक तेणी 5 लाख रुपयाचो इन्शुरन्स जो आसा हो तेणी स्वता इनिशिएटिव्ह घेवन मेळोवन दिलो. ताज्या भायर रोटरी क्लब ऑफ वेरियस गोंयांतले आनी गोंया भायले 50 lakhs ऑफ रुपीज ताणें अंडर CSR हे हाडल्या आणि आता फ्लड रिलीफ हे दिवपा खातीर वेगवेगळ्या घरांक जे 2-2 लाख रुपये जे गव्हर्मेंट दितलो त्याच धर्तीचेर ताणेंय बी इनिशिएटिव्ह घेवन तेय 2-2 लाख रुपये एडिशनल जे आसा हे रोटरी क्लबाच्या वतीन हे वेगवेगळ्या लोकांक मेळटले. अशा पद्दतीन म्हाका दिसता आमचे ईशा सावंत स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हे अस्तोडा ग्रामपंचायतीन करता. हांव कॉंग्रॅच्युलेशन ईशा सावंत. मिस्टर शंकर गांवकर हांकां किर्लपाल दाबाळ धारबांदोड्यांतले की ताणें उलोवचें. Good morning, sir. Myself Shankar Gaonkar. I'm Swayambhu Mitra for Village Panchayat Killapal Dabal, Dharbandora Taluka, sir. Sir, as of now, I mean, एक म्हणल्यार एक कृषी कार्ड कॅम्प केला. तो at least 100 people took the benefit. Thereafter, I organized a farmers mela when training was given to the farmers, and also we had put a stalls for the self-help groups, and they made a livelihood by selling the goods, sir. Thereafter, we also organized one panchayat mela when self-help groups again were called and they had put the stalls. We have selected 76 from tribal welfare department I have also processed the applications for beekeeping industry, Khadi Udyog and Industries Board, wherein 6 self-help groups members were agreed to do this industry, sir. It is a honey rearing process, sir. And in principle, we got approval for this proposal. And wherein this month, end of this month, we are planning to do training to these self-help group members so that they can get this beekeeping boxes thereafter. Thereafter, we have had more proposal for community hall in village panchayat Killapal Dabal under Adivasi Vikas Yojana, wherein we got in principle approval from the department. And the 3 crore grants can be given for construction of community hall, and now the file has moved to the project cell for estimates, sir. Thereafter, in one village, Pandoli village itself, there are students and villagers has to travel for 6 kilometers to come to the bus stop from their village. So I moved a proposal with the Kadamba Transport Corporation to put one bus over there, and that proposal is under process, sir. They are looking the feasibility of the route, and immediately once the school start, they have assured that bus will be started in this village. Now, sir, thereafter, one more, in our panchayat, there is no established market wherein the self-help groups and village artisans, they cannot sell their products. They have to go to the Kurchore market, municipality area to sell their products. So, with the request of, I had requested to one of my friend who is the owner of the land is nearby, prime area, and 10,000 square meters is agreed to give to set up this market, wherein some portion of this land will be utilized for cultivation of organic farming through the self-help groups, and there will be places will be allotted these self-help groups
wherein they can sell their products. Now proposal has been submitted to the panchayat for NOC, and once the NOC is given by the panchayat, we'll start this project also, sir. Thereafter, one more very important, very important project we have started is ecotourism in panchayat in ward number 7, wherein the local boys were come together and self-help group, wherein and one landlord was called. There is one land identified touching to the Moisal Dam. Panchwadi Dam is there. That land is touching to this dam area. So it can be a very good place for ecotourism. So that place is identified. An agreement has been entered with this local boys self-help group and the landlord, and they are starting this ecotourism project over this. And I'm glad to inform you, sir. Tomorrow the first batch of tourists, means their trackers, around 30 to 40 people are visiting their place, and they will be starting from tomorrow, sir. Thereafter, sir, when I was appointed as a Swayambhu Mitras, first thing I did is I conducted meeting with the panchayat, and panchayat shown very good interest in our panchayat, and we appointed Swayambhu Mitras, ward Swayambhu Mitras in each ward, because we have 9 wards and very difficult because ours is a vast area. So we decided to appoint ward Swayambhu Mitras in each ward, and we had also given training to this ward Swayambhu Mitras, and they are doing the very well duty, sir. They are accepting the applications forms, and whenever any person is want any help, they are helping directly and they are informing, because we have also created one WhatsApp group and where we are interacting with them. Thank you, sir. शंकर, तुवें खूब इनिशिएटिव्स घेवन गावात इको टुरिजमा सारको बी किपिंगा सारको प्रोजेक्ट जो आसा हो सुरू केला. तूं अभिनंदनाक खरोच पात्र आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक स्वयंपूर्ण मित्रात आपल्या गावातली पोटेन्शियल कितें आसा, आपल्या गावात नॅचरल रिसोर्सीस कितें आसा आनी आपूण कितें करूं शकता हाजो जर विचार केलो जाल्यार जसो बाब शंकर गांवकर हाणें म्हटलें की आमी बी किपिंग आसतलें किंवा इको टुरिजम आसतलें, हांव तेजी इनिशिएटिव्स तेणी 10,000 स्क्वेअर मिटर लँड एखादो लँड ओनरान तयार जावप, एखाद्यान इको टुरिजमाच्या प्रोजेक्टाक तयार जावप हो खरोखरूच तुजो इनिशिएटिव्स आसा. आणि नक्कीच म्हाका दिसता अशा पद्दतीन जर सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी इनिशिएटिव्स घेतले जाल्यार आमच्या पंचायतींनी खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण गांव जातले, आणि स्वयंपूर्ण गांव जर जाले जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक चड उशीर लागचो ना. परत एकदा तुझे खूप खूप अभिनंदन. थँक्यू, सर. परेश देसाय, मोरपिर्ला, केपेची पंचायत. परेश देसाय बाब, तुम्ही उलोवचे. गुड मॉर्निंग सर. परेश फळदेसाय, स्वयंपूर्ण मित्रा, मोरपिर्ला विलेज. आम्ही स्वयंपूर्ण मित्रा अंडर सगळे अवेअरनेस प्रोग्राम्स जेन्ना स्टार्ट केले, स्टार्टिंग जे 10 पॉयंट्स आहा तेतूंतले सगळे डिपार्टमेंटाचे प्रोग्राम आमी चालू केले. आणि जेन्ना आमकां अशें दिसलें आमच्या गांवाक 96% लोक ST कम्युनिटीचे आसा, तेन्ना आमी डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेअराचो हेल्प घेतलो, जांच्यो खुबश्यो अश्यो स्किमी आसा ज्यो लोकांक पावतल्यो. फर्स्ट सांगपाचें म्हणल्यार तेंची एक स्कीम आसा शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्सीस स्कीम म्हणून. ती तेज्या अंडर आमी कॉम्प्युटर कोर्स स्टार्ट केल्लो आसा. तातूंत आतां 72 स्टुडंट्स पार्टिसिपेट जाल्ले आसा आनी तेंची ट्रेनिंग चालू आसा. आनी 1 म्हयन्या भितर हो तेंची ट्रेनिंग काबार जावपाची आसा. इट इज अ डिप्लोमा कोर्स, 6 months डिप्लोमा कोर्स. हो तांकां 72 भुरग्यांक फायदो जातलो. आनी तांकां जे फायनान्स केल्ले आसा ते गोवा स्टेट शेड्यूल्ड ट्रायब फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तांकां प्रत्येक स्टुडंटाक 5,000 दितले ते. आनी जे कोण ट्रेनिंग तांकां चालू स्टार्ट केल्ली आसा प्रायवेट ऑर्गनायझेशन तांकां ते 5,000 काडून दितले. म्हणजे गांवां भितर सगळ्यांक हो फायदो घेवपाचो मेळ्ळो. सेकंडली आमी हेज्या अंडर ट्रायबल वेलफेअर आमी प्लंबिंग आनी मोबायल रिपेरिंग कोर्स सुरू करपाचे आहा. आतां नेक्स्ट जो जातलो, फक्त आमकां थंय जागो ना त्या खातीर आमी मातशे वेळ रावल्ले आसा. तशेंच बी किपिंग इंडस्ट्री आमी जवळ जवळ 50 यूथ जे आसा जे गांवचे तांकां आमी ट्रेनिंग दिल्ली आसा. आनी तेतूंतले आतां 10 जाण रेडी जाल्ले आसा. तेमी एप्लिकेशन सबमीट केल्ली आसा KVIB. ती आतां प्रोसेस चालू आसा. जी आसा
बी बॉक्सीस जी आसा ती 5,000 पडटा जनरल कॅटेगरी. जर तर एसटी कॅटेगरीचे आसा जाल्यार तांकां ते 500 रुपयां भितर ते मेळटा. सो 10 जाण सद्याक तयार जाल्ले आसा, तांकां ट्रेनिंग दिवन सर्टिफिकेट सुद्दां दिल्ले आसा. आणि एकदा त्यांचे एप्लिकेशन प्रोसेस जालें, फायनलायज जालें की आमी ती बॉक्सां हाडून तांकां दितले. तशेंच आमचे हांगा 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा, तांकां आमी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दिल्ले आसा, प्रोग्राम आमी कंडक्ट केल्ले आसा. फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सुद्दां आमी तांकां दिल्ली आसा. ही तेंची मनाची तयारी करपाची खातीर जे असो तो उद्योग जो आसा तो तुमी हातांत घेवचो. अशी आतां हळूहळू ती तयार जाल्ली आसा आनी जे प्रोडक्ट्स जे तयार करता ते तांकां एक मार्केट मेळना. हे गांवांक वा रिमोट एरिया आसा त्या खातीर तेमी एक रिक्वेस्ट केला की कुंकळ्ळी म्युनिसिपालिटी जी आसा नियरेस्ट मार्केट थंय कितें तरी तांकां एक शॉप नाल्यार कितें तरी अरेंजमेंट करून दिवपाचें तें सुद्दां आमी म्युनिसिपालिटी कडेन उलयल्लें आसा. तांची जेन्ना मिटींग जातली दे वील टेक अ रेजोल्युशन to provide space for them so that they can sell their products. Thank you, sir. खूप बरी इनिशिएटिव्ह जी आसा ही तुझ्या ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एसटी भावा खातीर घेतल्या. इट इज अ गुड इनिशिएटिव्ह. म्हणजे आमी पळयता की एखाद्या डिपार्टमेंटानूच येवजण असली म्हणून जायना. ती येवजण जर भुरग्यां पर्यंत पावयतले आसत जाल्यार कोणी तरी इनिशिएटिव्ह घेवपाक जाय आशिल्ली. त्या खातीर स्वयंपूर्ण मित्रांनी बी नो युअर स्कीम या सायटीचेर वचून सगळ्यो स्किमी समजून घेवच्यो आनी त्यो स्किमी आपल्या पंचायत एरियेत आपल्या सगळ्यांक घेवन कशें इम्प्लिमेंट करतले हे करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन परेश, तूं खूब बरें काम करता. हॅलो, फुडले सुवातेर हांव मागतां सुब्रज काणेकर, सुर्ला बिचोलीम पंचायत हाणें उलोवचें. सुब्रज बाब. Good morning. Yeah. Good morning. I'm audible. Hello. Yeah. I am Subraj Kanekar, Swayamputra Mitra, Surla village. आम्ही एक स्पेशल कम्युनिटी फार्मिंग घेतले इन वॉर्ड नंबर 2 ऑफ जोशी भाट अँड बोंडे. आमचो वॉर्ड मेंबर सुभाष पोंडेकर यांनी बरे इनिशिएटिव्ह घेतले. हॅलो हॅलो हा, तितून आम्ही 70,000 स्क्वेअर मीटर लँड, बेरर लँड, ती 12 वर्सां पडीत आसलेली ती कन्वर्ट केली इंटू कल्टिवेबल लँड आणि तितून आम्ही अर्सना फार्मिंग घेतले. 40 फार्मरान इनिशिएटिव्ह घेतले अंडर कम्युनिटी फार्मिंग आणि विथ सपोर्ट ऑफ अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी अर्सनाचे क्रॉप बरे झाले. पण अनफॉर्च्युनेटली ड्यू टू सायक्लोन देर वॉज सम 40% लॉस टू द अर्सना. आता ते आम्ही अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट ऑलरेडी घेतलेले आहात फॉर कॉम्पेन्सेशन. दॅट इज प्रोसेस गोईंग ऑन. तसेच आम्ही एक आधार कार्डाचो कॅम्प घेतलो तो व्हेरी अर्जंट आसलो हांगा. तेन्ना एका दिसा एक्चुअली घेतलेलो तो 3 दीस चल्लो आणि तातूंत 239 बेनिफिशरींक बेनिफीट मेळ्ळो. तशेंच आमचे खातीर 204 बायो रजिस्टर्ड टॉयलेट सँक्शन जाले. तशेंच आमचे थोडे आनी उरले ते आमचे चालू आहा प्रोसेस. 100% इलेक्ट्रिसिटी सगळ्या घरांनी आहा, 100% वॉटर आहा. फक्त थोडे टॅप कनेक्शन ना ते आमी इनिशिएट केल्या टॅप कनेक्शन दिवपाक. पण वॉटर कनेक्शन वॉटर म्हणटा ते सगळ्या घरांनी आसा. तशेंच आमचे फॉरेस्ट अंडर आमी 10,000 पंचायत एरिया डेव्हलपमेंटाक घेतली आणि 10,000 स्क्वेअर मीटर एरिया आता ऑलरेडी 5,000 एरिया प्लांटेशन झाले आणि 5,000 एरिया आता चालू अंडर कांपा फंड कांपा हितून. तशेंच आमचो एक हँडलूम कॅम्प चालू आहा हँडलुमा खातीर. तो आमचो सरपंच वॉर्डान चालू आहा आणि ताका 20 लोक ऑलरेडी हे जाल्या आणि ट्रेनिंग घेता चालू आहा आणि ते बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आणि तसेच आमच्या हांगा सद्या मातशें कनेक्टिविटी नेटवर्क कनेक्टिविटीचो प्रॉब्लेम आहा. सो आमी सीएमाच्या मुखार आमी हाडलेलो तो. तर सीएमान सांगला की तुम्ही सगळे एस्टिमेट करा, यू कॉल फॉर द इंजिनियर्स आणि ते मागीर फुडार कशें घेवपाचें हे केला. आणि 2 घरां मोडलेली हांगा ती म्हाका वॉर्ड नंबर 2 दिसली. ती आय एम ट्रायंग इट अंडर CSR. I had contacted Rotary Club of Bicholim. They had informed me that they will go ahead with that. That's all. Thank you, sir. करता 12 वर्साची पडीक जमीन आशिल्ली
इट इज म्हाका दिसता 40 फार्मर 10 लाखाच्या पेक्षा चड स्क्वेअर मिटर लँड ही पयले फावटी तुवें इनिशिएटिव्ह घेवन अटल ग्रामच्या अंडर ती कल्टिवेशना खातीर आयल्या. इतर काम जे आसा पळय न्ही ही तुजो खूब बरो इनिशिएटिव्ह आसा. सुर्ला ग्रामपंचायतीन हांवें पर्सनली मॉनिटर केला. त्या खातीर तुजे सुर्ला ग्रामपंचायतीचे सगळे पंच सरपंच अटल ग्रामाचे सगळे ऑफिसर्स हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बऱ्या पद्दतीचें काम चल्लां. ओके, थँक्यू. फुडले सुवातेर हांव मागता नावेली पंचायतीचे जोकीम रॉड्रिगीस हे VP ना आंतोनियो सावियो लॉरेन्सो हे स्वयंपूर्ण मित्र हजर ना. तांच्या जाग्यार जोकीम रॉड्रिगीस हे विलेज पंचायत सेक्रेटरी उलयतले. तांणी उलोवचें. हेलो. हाँ, हेलो सर. हेलो सर. सर, हेलो. सर, हेलो सर. सर, साऊंड येता? हय येता. हेलो सर. Hello, सर. जोकीम उलय तूं उलय. under the guidelines of Super Mitra, we have done a waste management plant, dry waste collected panchayat door to door and was large quantity, and same was stored in the panchayat premises. Same was here through the follow up with the management. Dry waste also collected and bale machine was proposed, and same was baled and stored in the panchayat office and transported to the government department and obtained baling machine. MRF was proposed in the open space bearing survey number 175 at Modi, followed up with the technical cell, and same was e-tendering in process. And also one children park is proposed, and resolution was passed under GGSY scheme, and RDA site inspection also conducted and titled documents are clear. The proposal is placed for GGSY schemes committee for next meeting, and welfare of the children of the villages, utilization space, children activity, health activities in the villages. Also, 5 self-help group has formed, created under NRLM scheme of RDA. Also held various camps with the fishery department, agriculture department, and also schemes explained to the beneficiaries, and some applications are received and same is to the concern in the village panchayat Naveli. नावेली ग्रामपंचायतीन खूब बरें काम करता. ओके, अजूनही इनिशिएटिव्ह घेवन तुजें वेगवेगळें काम करूं येता. आंतोनियो लॉरेन्स हांव स्वयंपूर्ण मित्र, ताजें हांव अभिनंदन करता. ताज्या लिडरशिपीच्या सकयल तुमच्या विलेज पंचायतीन हे वेगवेगळें काम खूब बऱ्या पद्दतीचें जाता. ओके, वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन टू यू ऑल्सो. आनी सगळे सरपंच पंच, हांव नावेली ग्रामपंचायतीच्या सगळ्या सरपंच पंचांक हेच्या पयलीं एकदां मेळ्ळा, तांचें हांव खूब अभिनंदन करता. Thank you, sir. नेक्स्ट हांव सोफिया वाज हांचे कडेन मागता, हरवळे पंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र, की तांणी उलोवचें. सोफिया वाज. Good afternoon, sir. Hello, am I audible? आयकूंक येता सोफिया? सोफिया आयकपाक येता, उलय तूं. फकत 5 वॉर्ड आसा. आमची एक ल्हानशी पंचायत, अराउंड 864 हाऊसेस आसा, 2,500 लोक आसा. सो आमी जेन्ना फर्स्ट टाइम मिटिंगेक मेळ्ळी, वी हॅव टार्गेटेड द बेसिक स्कीम्स टू रीच हाऊस टू हाऊस. सो आमी अवेअरनेस प्रोग्राम फ्रॉम डिफरंट डिपार्टमेंट केला, लायक सोशल वेलफेअर, RDA, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हजबंड्री, EDC, हेल्थ एक्सेट्रा. सो आमी एक एक टार्गेट करून, सो फर्स्ट दिव्यांग असले तांकां सगळे स्किमी मेळपाक पयले. अराउंड 11 दिव्यांग, आफ्टर दिस प्रोग्राम स्टार्टेड, 11 दिव्यांग हॅज रिसीव्ड डिफरंट like wheelchairs.
मागीर फार्मर्सांक टार्गेट करता आसतना तलाठी कडसून डेटा काडलो 2000 स्क्वेअर मिटर विथ आसा ती वी हॅव टोटल 40 फार्मर्स कृषी कार्ड जाली आमची आता 11 उरल्या ती सर तांकां लँडाचो कितें तरी इश्यू आसा म्हणून उरला अदरवायज वी हॅव सीन दॅट ऑल द फार्मर्स reach out. Apart from this village, all the elected members have taken all the efforts to do the COVID vaccination 4 times in the village. And out of 5 wards, 3 आसा मातशे म्हणल्यार तितले डेव्हलप ना गांवांत भितर आसा आनी 2 आसा ते बरे आसा सो गांवांत भितरल्या लोकांक हाचो फायदो जाल्लो आसा अराउंड 71 villages have been vaccinated through this and with the first सोफिया तुका रेंज सारकी ना कॉंग्रॅच्युलेशन सोफिया कॉंग्रॅच्युलेशन्स तू खूब बरें काम करता हांवेनूय पर्सनली तुजें काम पळयलां ओके इट्स व्हेरी गुड तुज्या ग्रामपंचायतीन बारीक ग्रामपंचायत जरी आसली जाल्यार तुजे सरपंच आनी पंच सगळे मेळोन खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता तुका कनेक्टिविटी सारकी ना म्हणून थोडोसो लायन मेळपा खातीर प्रॉब्लेम जाता वी आर नेक्स्ट हांव मागता प्रसिद्ध नायक हांचे कडेन उसगांव गांजे पंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र तांणी उलोवचें प्रसिद्ध नायक उसगांव गांजे पंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र सर आय एम ऑडिबल हय ऑडिबल आयकूंक येता प्रसिद्ध गुड आफ्टरनून सर सगळ्यात पयलीं सर म्हाका सांगन दिसता की स्वयंपूर्ण गोंय ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आम्ही 31/10/2020 ह्या डेटीक पहिली मिटिंग घेतली सर तुमचे एड्रेस आले नंतर त्याच्या नंतर सातत्यान ही 30वी मिटिंग आम्ही ह्या पंचायतीन घेता त्या भितर सर पहिल्याच मिटिंगेक सर हांवें अशी एक इनिशिएटीव घेतलो जेणे करून आम्ही आमची पंचायत ज्युरिस्डिक्शन हे खूप मोठे आसा ज्या कडेन 15,000च्या वयर लोक रावतात सर त्याच भशेन 2,500 सुमार घरां आसात हे सगळे कन्सिडर करून दर एक पंच मेंबरान आपल्या लेवलाचेर आपल्या वॉर्डान एक 2 व्हॉलंटियर त्यांचे बरोबर सर अपॉइंट केले आणि त्या दृष्टिकोनान सर आम्ही सगळ्या लोकांपर्यंत पावपाचो विचार केलो फुडें वयता आसतना सर आम्ही जे व्हॉलंटियर्स आणि पंच मेंबर जे कोण आसात तांकांच सर पयलीं आमी ट्रेनिंग दिली आणि तांकां जितले वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो स्किम्स आसात त्यो लोकांपर्यंत पावोवपाचो सर आमी पयलीं शिकून घेतली तेजे नंतर सर सबसिक्वेंटली आमी 104 लोक हे दिव्यांग आसात तांकां तेंची आमी UDID कार्ड्स एप्लिकेशन सर भरली आणि तितूंतल्यान सर 55 लोकांक जो असेसमेंट कॅम्प जाल्लो गव्हर्मेंटाचो त्या गव्हर्मेंटाची थंय तांकां आमी कला मंदिरान व्हरून तांकां सर 27 जाणांक आमी एड एंड एप्लायन्सीस सर प्रोवायड केली तेजे नंतर सर एक डिफरंट इनिशिएटीव ह्या पंचायतीन जी घेतल्या ती म्हणल्यार सर इन्स्टॉलेशन ऑफ सोलर पॅनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर पर्सनल कन्झम्पशन आणि जी एक्सेस जातली सर ती आमी डिपार्टमेंटाक परत दितले तेजे नंतर सर आमी डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअरांतल्यान जितले आमचे सिनियर तू खूप बऱ्या पद्धतीचे इनिशिएटिव्ह आसा सोलार प्रोजेक्ट आपल्या ग्रामपंचायतीन सुरू करप आणि तू आणि तुझे सरपंच आणि पंच हे तुका खूप बऱ्या पद्धतीचे सहकार्य करता म्हणून तुका काम करप शक्य आसा हांव तुझेंय अभिनंदन करता तुझ्या बरोबर तुझे सगळे ग्रामपंचायतीतले सरपंच पंच ह्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता ओके आमी नेक्स्ट फुडले सुवातेर बाब अरुण पंचवाडकर बेतालबाटी पंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र अरुण बाब पंचवाडकर तुम्ही उलोवचें हॅलो गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून हांव अरुण पंचवाडकर स्वयंपूर्ण मित्र बेतलपाटी पंचायत सर आम्ही बेतलपाटी पंचायत रायट फ्रॉम द डे वन ऑफ स्वयंपूर्ण मित्र आम्ही प्रत्येक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एनिमल हजबंडरी फिशरी सोशल वेलफेअर RDA हँडीक्राफ्ट सगळे डिपार्टमेंटाचे आम्ही कॅम्प घेतले हांगा आणि खूप ताका लागून आमकां सरपंचाचो आणि सगळे पंचांचो आमकां हांगा खूप सपोर्ट मेळ्ळो
In case of agriculture department, 80% of Bethalpati village panchayat is having 80% krishi cards. Krishi cards 80% cover zalle asa village panchayat of Bethalpati. We have 135 farmers which are having krishi cards in Bethalpati. आणि थोडी आता some around 25 to 30 applications are already pending in the department, sir. One more important thing about Bethalpati village panchayat, sir, we are having an active farmers club. तांच्यांनी एक ट्रॅक्टर घेतिल्लो आसा सर, आणि तांची सबसिडी त्या ट्रॅक्टर तांच्यांनी ऑलरेडी घेतिल्लो आसा, ताची सबसिडी अजून डिपार्टमेंटाच्यान रिलीज जावना, ती इट इज अवेटेड सर. रिगार्डिंग फिशरीज सर, हांगा मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार हांगा बेतलपाटी देर आर 5 बीचीस, आणि 5 बीचीस मेन प्रॉब्लेम हांगा रापणकार आलो सर. रापणकार नुस्तेमाल आसात तांकां मातशे बिचा वयले बेड्स बी घालतात शेक्स, तांचे लागून तांकां रापण उडपाक त्रास जाता. सो ऑलरेडी आमचे नोडल ऑफिसर सर लेविन्सन मार्टिन आणि डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आणि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी कडेन आमी एक मिटींग घेतली आणि तांचो प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करपाचो इनिशिएटीव्ह घेतले सर. रिगार्डिंग डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, आम्ही 48 दिव्यांग हांगा आयडेंटिफाय केल्ले, आणि रवींद्र भवनान जो प्रोग्राम जाल्लो सर, तातून 13 लोकांक आमी ऑलरेडी सपोर्टिव्ह एड दिल्ली आसा, आणि 10 मोर एप्लिकेशन्स ऑलरेडी पास जाल्ले आसात, आणि तांकां आमी मुखाल्ली हातून तांकां सपोर्टिव्ह एड दितले. सर, वन मोर थिंग, 41 number of senior citizens are identified for UMID cards in Bethalpati village panchayat, आणि तांचे scheme under they will be covered. One very important thing about the Bethalpati village panchayat, sir, that I think we are the first village panchayat in Goa who has identified orphan to be under Bachpan scheme, आणि सगळी ताजी फॉर्मॅलिटीज चालली आसात, आणि ही इज ऑलरेडी एलिजिबल, आणि ताजी अंडर बचपन स्कीम ताकाय बी एड मेळपाक सुरू जातलो सर. आमी 3 दिसांचो सर आधार कार्ड करेक्शन आणि न्यू कार्ड करपा लागून आमी हांगा कॅम्प घेतिल्लो बेतलपाटी, आणि 256 पीपल हॅव ऑलरेडी बेनिफिट घेतला. पूण प्रॉब्लेम एकच जाला सर, सम ऑफ द पीपल हॅव रिसीव्ड द सेम ओल्ड कार्ड्स इवन आफ्टर डुईंग द करेक्शन्स. आम्ही एक व्हॉट्सअप ग्रुप केल्लो आसा सर हांगसर आमचे बेतलपाटी विलेज पंचायतीन, वेर ऑल द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत, ऑल वॉर्ड मेंबर्स, सरपंच, सेक्रेटरी, आणि डे टू डे आमचे न्यू ऍक्टिव्हिटीज किती जातात त्यो आम्ही सगळे शेअर करतात. इन केस under handicraft 5 applications we have already sent for training which are already sanctioned, sir. One more regarding one important achievement regarding is that under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, bank ek sir, 633 people are enrolled, 633 under PMSBY and 169 under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. And 62 applications under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana are already awaiting. And आम्ही एक initiative घेतला by end of this year. 100% both the schemes will be enrolled because there is only one bank in Bethalpati village panchayat. Sir, Anik, one more thing is that village panchayat Bethalpati is 100% electricity, 100% water supply. And we have already got 24 numbers of biodegradable toilets, and 10 more applications are already pending, which are also in the streamline to go, sir. One more regarding एकच grievances actually biodegradable toilet, sir. Toilets already बांधिल्ले आसात, पण ताका उदक आणि लायटी कनेक्शन दिवना. And one more thing is that those toilets which are already installed, now I think department is asking for payment of 4,500 rupees for them. तांकां मातशी ती एक डिफिकल्टी आसा सर. आनी म्हाका एक important achievement of this village I wanted to share. Sir, you can see me from there. You can see the picture, sir. Hello, you can see the picture, sir. Hello. हय Hello. हय दिसता. Hello. ऐकूंक येता म्हाका. सर तुम्ही पिक्चर पळोवपाक शकता. हय सर, हे 30 years back. सर हे पिक्चर पळोवपाक शकता सर तुम्ही, माझ्या हातीन आसते. दिसता दिसता. This is the state of one lake in Bethalpati, sir. 30 years back, 30-40 वर्सां ती अशी पोझिशनान आशिल्ली. अंडर WRD सर आम्ही किती केला, हाचे डिसिल्टिंग करून
सर ते वॉटर आज आम्ही दिस इज पंचवाडकर बाब, तू आणि तुझो सरपंच, म्हाका सरपंचूय दिसता तुझ्या बरोबर आसा. हांव ताका पर्सनली वळखता. सरपंचाक, तुझे सगळे सरपंच आणि पंच खूप बरें काम करता आणि रियली म्हणजे